ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी म्हणून कॅन्डिडेट सिलेक्शनाची आमची प्रक्रिया जी आसा ती सगळी कंप्लीट जायत आयली आणि आता स्टेट इलेक्शन कमिटी जी आसा ती बसतली आणि ताजेर निर्णय घेतली. एक राऊंड जालो तातूंत भितर आणि तातूंत भितर जी नांवां आयल्या त्या नांवांचो सगळो विचार करतना तांचे सगळे मागचो अनुभव, एक्सपिरियन्स, आमदाराची ताकद, त्याच बरोबर कार्यकर्त्यांचे, कोर कमिटीचे म्हणणे, थोडे सर्वे रिपोर्ट आणि ह्या सगळे गोष्टी सगळे विचारान घेवन सिलेक्शन करतले. आणि त्या करतना परत एकदा आमचे फॉर्मी जे आसा म्हणजे केंद्रान भितर जो हें आसा जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन तांकां कळीत करतले आणि एकंदरीत सगळे तिकेटी ज्यो आसा त्यो हें करतले. थोडे कडेन ज्या जाग्यांनी कोण इंडिपेंडंट रावता आमी घालतले. सद्या तरी आमचो पूर्णपणे सगळी कडेन कॅन्डिडेट घालपाचोच विचार चालू आसा. केन्ना पर्यंत डिक्लेअर जातले? एक फुडले विकाक सगळी गजाली हे सगळी प्रक्रिया पूर्ण जातली. कितली लेडीजांक तुमी एका तिकेट दितले? रिजर्वेशनाच्या संदर्भांतल्यान आमी आमचे पक्षाचे जे धोरण आसा त्या धोरणानुसार वतले. पण काही ठिकाणी वयर सकयल कशें जें आसा ताजी जिखपाची क्षमता, त्याच बरोबर त्या जाग्यावेले परिस्थिती, राजकीय परिस्थिती हाजेर विचार डिफायन ना. आणि तातूंत भितर एक आसा की जितले तातूंत भितर जर लोक जे पळय त्या जाग्यांनी थंय ओबीसी आसा, हें आसा, जाका रोटेशन सिस्टम म्हणटात, ती इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिशन किंवा ते सगळे पळयता आणि त्यानुसार सगळी प्रक्रिया पूर्ण जाता. पण तांचो जो रिजर्व जो पर्संटेज जो आसा त्यानुसार आणि प्राप्त परिस्थितीन खंय खंय एक्स्ट्रा सुद्दां खंय कशें करपाक मेळटा त्या परिस्थितीन पक्ष ताजेर विचार करतलो आणि मागीर